नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां अंकिता देवूलकराचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. ब्रेस्तारा राज्यांत हिंदू भावांनी महाशिवरात्री मनयली. अभिषेक करपाक तशेंच श्री शंकराचें दर्शन घेवपाक भाविकांनी देवळांनी गर्दी केल्ली. गोंय प्रदेश आदिवासी काँग्रेस समितीचो निमंत्रक म्हण सूर्यकांत गावडे हांची निवड. मुरगांव पालिका वेंचणुकेक आमदार कार्लोस आल्मेदान 10 जाल्यार मुरगांव वॉरियर पॅनलान 9 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यांत. पालिका आरक्षण याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालय 12 मार्चाक निवाडो दितले. ताच्या उपरांतच वेंचणुकेची रूपरेषा स्पश्ट जातली. काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ल्या 10 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर 12 मार्चाक सकाळीं 11 वरांचेर सभापती राजेश पाटणेकार घेतले सुनावणी. पेडण्यां पुलिशेन 42 वर्सांच्या मूळ मुंबयच्या अली शाह शेखाक हरमला अटक केल्या. ताचे कडल्यान पुलिशेक सुमार 15,000 रुपयांचो चरस जप्त केला. 45 ते 59 पिरायेच्या लोकांक आनी ज्येश्ठ नागरिकांक राज्यांत 15 आनी 16 मार्चाक वासिना खातीर महाशिबिराचें आयोजन केलां. रामराव वाघ हांची परफॉर्मिंग फायन आर्ट आनी संगीत फॅकल्टीचे डीन म्हण नेमणूक. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. त्यान भायर ह्यो खबरो तुमकां जियो टीव्ही तशेंच टाटा स्काय ॲपारूय लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.